हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबान 4 पर्यटक धरून 25 जाणांक आयले मरण. जखमी जाल्ल्या 6 जाणांचेर जीएमसीन उपचार सुरू. 4 जाणांक अटक. डेड बॉडी व्हरपाचो खर्च परवडचो ना. क्लब धन्यान बॉडी घरा व्हरपाची करची वेवस्था. उज्यान मरण पाविल्ल्यांच्या गरीब घरच्यांची मागणी. उजो लागिल्ल्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाकडेन नाशिल्ले गरजेचे परवाने. आमदार संकल्पान पावसाळी अधिवेशनांतूय मांडिल्लो क्लबाचो विशय. हडफड्या बर्निंग इन्सिडेंटाक लागून विरोधी फुर्यो. सरकारी आशिर्वादा शिवाय चलपाकूच शकना बेकायदेशीर क्लब. केलो आरोप. कारवाय करची म्हूण तानावडे रोहनाची मागणी. उज्यान मरण पाविल्ल्यांच्यो डेड बॉडी सरकारी खर्चान पावयतले. मुख्यमंत्र्याची माहिती. जखमींची भलायकी स्थिर, सांगता विश्वजीत. इंडिगो एअरलायन्साचे फ्लायट कॅन्सलेशनान ड्रॉप. फाटल्या 6 दिसां भितर 50 मायस फ्लायटी रद्द केल्या उपरांत प्रकरण नियंत्रणान येवपाची चिन्नां. आघाडी विशीं अजूनय जायना निर्णय. काँग्रेसीच्या युतीच्या प्रस्तावाक दिल्या जाप, सांगता आरजीपीचो मुखेली मनोज परब. विमानांच्या कार्यकारी मंडळाक समन करपाची पार्लमेंटरी पॅनलाची तयारी. फ्लायटी कॅन्सल करून इंडिगोन प्रवाशांक अडखळून दवरिल्ल्याच्या प्रकरणावेल्यान अधिकाऱ्यांची एक्शन. श्रीलंकेच्या चक्रीवादळान सोपिल्ल्यांचो आंकडो 600 माय. सरभोंवतणच्या वाठारांक पाळसणां कोसळपाची शिटकावणी. कॅरिबियन इस्टर्न पॅसिफिकान नार्कोटिक्स व्हरता म्हूण बोटींचेर हल्लो केल्ल्यान विरोधक ट्रंपाचो पेंटगॉन चीफ पीट हेक्सटाचे आड. कायद्या विरोधांत हल्लो. विरोधकांचो आरोप.